हॅलो फ्रेंड्स, सगळी तुम सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी आहाय बरी. ओके, पयली सुवातेर आयचो इंट्रो अशें करून दिलो म्हण तूं म्हणटलें कितें जालें काय म्हण. आनी आमी आज एक टॉपिकावर उलोवपा आहाय. टॉपीक म्हळ्यार कालची व्हिडिओ आमी तुमकां सांगलोले. ओके, सो तुमकोडे हो व्हिडिओ आयज ना, हो कोडे हाजी घातो हांव. सो तुमकोडे काल कोडे तुम नोट केलो जाल्यार खबर ना, हेंचो म्हाका एक ब्लॉग दाखयताले. ब्लॉग चोय करून. ओके, सो तुम जायता म्हणटले तुम कित्याक व्हिडिओ कोताय, तुम कित्याक हें कोताय. सो तुम रिप्लाय तुम कित्याक रिप्लाय दिताय. ओके, तुम सांगपा म्हळ्यार न्ही, म्हगेले वॉट्सॅपाचेर सगळे DM भरलो आहाय की प्लीज आमकां रिप्लाय जाय की एक्चुली जालो कितें आनी कितें तें. तुमकोडे काल ब्लॉग चोयलो आसतलो जायत जाणांनी. कितें नांव तें. ओके, हांव डायरेक्ट नांव घेवन सांगता. हांव लिपोन उलोवपा ना, हांव फेस टू फेस उलयतलो डायरेक्ट. एनी म्हणटा तें एक ब्लॉग येता, ब्लॉग कोता. सो तुमकोडे तेगेलो काल एक ब्लॉग चोयलो आसतलो की एक आपल्या गेले बाबा गेले कुदन्यावान कितें जालें तें सांगता. ओके, आनी तें उलयता माटवा वयर, माटो कितें जाल्लो तो, माटो बरो आसूना म्हूण तेणें व्हिडिओ घायलो. फर्स्ट थींग हांव सांगसो दिता. ओके, आनी ओके, फर्स्ट थींग हांव इतलें म्हणून सोदता तुमकां पयली सुवातेर न्ही, तेणें व्हिडिओ घायला. ओके, काल घायला म्हूण प्रॉब्लम ना. आनी तेणें पयलो हांव बारकेलो एक पॉयंट क्लियर करता. तेणें काल व्हिडिओ घायला न्ही, ओके घाल, प्रॉब्लम ना. बट हांव कितें म्हणटा, तेणें लास्टाक कितें म्हणलें तें जाणा, आयकलां आसतो तुमी की आपल्या गेले आपणे खंय तुमी मातशा तोतऱ्यान रावय म्हूण आपूण हो ब्लॉग घायला. कित्याक तुमकां कळपा म्हूण, अवेर जावपा, अवेर न्ही. आतां एक्चुली ती खबरी जाली आतां उणे 5 म्हयने उडगास येयलो. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल मोवीन ब्लॉग चोयता म्हणटा तितलें इंट्रस्टींग चोवपा वचना. काय कितें बेडार आसली न्ही तेन्ना बेश्टो येयलो मुगे. ना, हांव कितें म्हणटा ना, तें तूं मागीर सांग. तुका तें लोकांक अवेर करपा जाय आसलेलें न्ही. तुवें त्या दिसा व्हिडिओ घायलोलो, ब्लॉग घायलोलो, कुदन्या ब्लॉग घायलोलो. त्या ब्लॉगा फाटल्यान तूं कलोवन घालपा जातालें न्ही. 5 म्हयन्यान उडगास येयलो तें ब्लॉग हें आहा म्हणून अवेर जावपा लोकांक. ओके, आतां आमी एक काम कोताय. सो हांव तें एनी म्हणटा न्ही, तेगे म्हाका नंबर आहा एक्चुली. कित्याक एक्चुली तूं म्हणटली तो तें म्हणटा नांव घेयलें ना तें म्हणटा एक युट्यूबर आपूण सगळ्यांक ब्लॉग चोयता, तो सगळ्यां कडेन तुमकां हांसोन उलयता, पूण आपल्यान जाप दिलो ना, आपलें हांसलो ना, हांव रुडली गेलां. सो हे सगळे क्वेश्चन आन्सर तुमकां हांव दितां, सगळें सांगता तुमकां हांवें व्हिडिओचेर. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल न्ही, तो हांवूच. सो तुमकां एक तो पॉयंट क्लियर करता, तो आमीच आमगे डेकोरेशन. आनी तो एक्चुली ऑर्डर पासून हांवें घेवूं ना, ती गेलोली म्हगेल्या व्हडल्या भावान. ते हिसाब तुमकां एक क्लियर करता, ती ऑर्डर हांवें घेवूं ना. आनी तें सांगोत तेगे युट्यूबर तेगे बाबागे काजार आसलेलें, सो तो घेयना आसलेलो, हें कोन्ना आसलो, तो सगळें म्हगे काजरा खबर उलयता तें. सो आतां हांव एक काम करता, तें न्ही हेंचुगे फोनाचेर साम ते फोन मारताय. आनी लायक आमी लावड स्पिकराचेर सगळ्यांक दाखयतले. कित्याक म्हाका कितूलें हें जालां, लायक म्हगे ज्यो म्हाका मुखार ऑर्डर आहाय न्ही, तेंगे म्हाका सगळ्यांगेले फोन येताय, कॅन्सील जावपा आमगे सगळे कॅन्सील जावपा येताय. आनी कित्याक मेन कित्याक लागून लायक तुमकांय कळपा लायक कितें जाता. आनी स्टोरी हाफ स्टोरी आयकली म्हणटरी न्ही कोणाक कळना. सो फूल स्टोरी आयकली म्हणटरी कळटा तुमकां. सो आमी पयलो व्हिडिओ कोडे व्हडलोय जावपा शकता आनी ल्हानूय जावपा शकता. कितलो व्हडलो जाता तो आमकां खबर ना. सो आमी पयला ते फोन मारताय आनी चोया ती घेत जाल्यार खबर ना. कित्याक ती घेयना जाल्यार सेकेंड स्टेप ते आमी घराक वयतली. ना घरा न्ही, फर्स्ट हांव आज व्हिडिओचेर सांगता तुमकां. सो पयली ते कॉल करता. फोन घेयना, सेव केला नंबर चोया वॉट्सॅपाचेर लागत जाल्यार. कित्याक आवट ऑफ कवरेज एरिया एक्चुली थिंगा न्ही हेंय मेळना. कितें म्हणटाय तो आमगेलो नेटवर्क मेळना, थिंग खबर आहा. सो चोया वॉट्सॅपाचेर जरी लागत जाल्यार. सद्या वॉट्सॅपाचेर रिंगींग आहा.
फोन घेयना आनी दिसतो फोन लागना. ओके सो सोडा बा ट्राय करता फक्त आनीक फाटी मागीर आनी एक पाट ट्राय करुया आमी. ओके आतां कोडे तें एकले आहा फोन घेयना आसतलें कोडे कोडे कामाक गेलो आसतलो न्ही गो भुरग्यांक ट्युशन हाडपा बी गेलो आसतलें. सो खबर ना कोडे गोयल म्हणटरी कोडे कोत जालें चोया आनी हांव तेगे फोन येयल्यार पासून हांव रिकॉर्ड करून दवरतलो कित्याक आनी हांव घातलो बी रिकॉर्डिंग तें कितें उलयता तें. सो मिगे सायडीच्यान स्टोरी स्टार्ट करता. ओके आनी ती क्लिप दाखय कोण न्ही आं क्लिपू तांकां लोकांचो नासतलो ना क्लिप म्हळ्यार लायक दाखयता. अर्दोत लोक लायक चोवपा वचना आनी कोण आपणाय मेन आहाय तेंगेनी चोयता अर्दोत लोक तेका लागून. आनी तेगे डीपी कोण चोडे कोण चोयन कोडे आमको कॉलूय करपा ना कित्याक खबर आसा तेंकां. तेन्ना कांयच ना आनी मागीर बॅप्टिझम प्लस तेगे बर्थडे मेजिके लागे बॅप्टिझम सगळें आमी तेका सांगलोलें आनी तेन्ना तो तेगे ओन ना पुरी हाय म्हूण आता एक व्हिडिओ चोयला आसता तुमकां तेगो बॅनर मागीर तो मुखार भितूर सो तेका बॅनर उडयन तेका ओके तो करता म्हणून लागलो ओके म्हणलें स्टार्ट पासून तेणें केली टायमींग तेणें तेका सांग खबर आसलो सगळें खबर आसलोलें. ओके सो कितें जालें जानेवारी येयलो जानेवारी जालें म्हणटरी डेटी पयलीं तो कितें म्हणपाक लागलो म्हाका पयलो फोन 4 दिसां पयलीं हांव माटो घालतलो कित्याक आमी काजार आहा न्हू म्हण मागीर ओके म्हणलें घाल आनी ते येयले माटो घायलो इनकम्प्लीट तेसो आहा म्हाका कितें दिसलें येन कोत्तोलें कंप्लीट. सो 18th येयलो मॉर्निंग आमी ड्रेसार करता म्हणजे सासमाय सगळीं मुकोंच जाता बाडयेन कितें कित्याक हें गोडबोड जावपा जायना न्हू इतलें आमी केलां आनी तुमकां सांगपा मेळटा पळय 1 रुपया देखून उणें करूं ना कित्याक म्हाका जाय आसलोलें आमी केन्ना डेकोरेशन करूं ना स्पेशल डेकोरेशन लायक आर्ट लायक बॅकड्रॉप हे पार्ट म्हळ्यार कोरिया बरें कोरिया जाता ओके हो व्हिडिओ आनी आनीक उलयता तेंय दाखयता तुमकां. कन्फर्म करूं जाय आसलो न्हू सांगलें आमकां मातशें बर्थडे लावपा जाय आसलोलें तो पयलें सांगपा न्हू कित्याक आमगे थिंग न्हू मातशें प्लेस आहा चोय ती गॅरेज आमगेली. Max out on your styles with the winter end of season sale. The sale is live. Shop now. आनीक आतां तूं पळयतली फोटोग्राफी पळयतली ते फोटोग्राफीन तुमकां कळटलें बाबा हुंय कितें हेच केला की बॅप्टिझमा आमी अल्कोहोल हाडना आनी हे पाटी आमी तेसो कांयच हाडना थोडा स्टँड लायला पूण ते बॅनर ना तेका भावाक कांयच खबर ना हेची केन्ना कळ्ळें म्हाका खबर ना म्हणून मागीर जालें. आनी वेटर्स हांव स्पेशल तेका सांगलें म्हाका 3 जाय 2 म्हणलो हांवें 2 पावल्यार 2 पावपाना एक जेवण घालता ओके कोण म्हणलें इवन ते पयशे 1 रुपया देखून हाडूंक ना लेट येयला सामकें लेट येयला तेणें हें केलें एमसी आपुणूच येवपा लागलो ओके म्हणलें तें येयलें कितल्या 2 येयलें तें दिसता एक जेवण घालता ओके कोण म्हणलें इवन ते पयशे 1 रुपया देखून हाडूंक ना मागीर म्हणलो एमसी ओके एक म्हणटणे एक ओके हो एक पॉयंट उलयलें तें उडका आसतलें मातशा 1 रुपये पासून उणी केलो ना हेजे मुखार सांग तुमकां कितें केलें तें तेणें आमकां येयलें कितल्या 2 येयलें तें आनी वाड्या देखून म्हणलां जायत जाणांनी जेवण तुमगे बेस्ट केलें तेणें आमगे जो फोटोग्राफर आलो न्हू आनीक आतां तरी सगळें एनीन सांगलां तुमकां पूण कळटलें ते फोटो चोयले म्हणटरी तुमकां करता थिंगा फोटोग्राफी आनी आदील म्हण पळयतो क्लियरिटी नेरो डेट आहा सो नेरो वेनागे देखून तेणें आमकां दिले आनी फोटोज न्हू तेणें आमकां सांगलें बट म्हणल्यार आतां घाल्या कित्याक फोटोज आमगे फोटोग्राफी बेस्ट केली तेणें साम तो दीस देख ग्लास ना पोर्ट इनकम्प्लीट तें कांयच तेका बरें खबर ना आनी तें देखून म्हणलें चोय बाबा तूं आहलो जाल्यार एशें कोन्न जावपा नाहलो म्हूण तेणें इतलें लायक केरू केलें ना आमगे फंक्शनाचें इतलें तेणें केलां बरें म्हाका सांग तो दीस तेगे डिसअपॉयंट केलें तेणें आमकां हाडटाय चोय कोण तें लायपाक थिंगाय बी तेगे गॅरेज आसलोलें तो आतां पयलें सांगपा न्हू कित्याक आमगे थिंग न्हू मातशें प्लेस आहा चोय ती गॅरेज आमगेली गॅरेज ती सो ते गॅरेजीन मातशें ती उनोट आहा न्हू सो एक्स्ट्रा पोटे हाडटाय चोय कोण तें लायपाक थिंगाय बी तेगे सामकें अशें म्हाका तेगे लायक जालां म्हाका बरें लायक जालां हांव सद्दां तेगे विडियो चोयतालें आनी हांव तेका एनकरेज करतालें अशें करून म्हाका बरें दिसतालें हांव थिंगसली देखून जाय पडल्यान तेगे ती कोण भाव बायलो ती देखून तेगे भाव भायले सांगलोलें चोय तेगे अशें करून केल्यार बरें जाता म्हाका खूब तेगे डिसअपॉयंट केलें तेणें आमकां भरपूर डिसअपॉयंट केलां मागीर तेणें म्हाका रातचो मॅसेज केलो तेगे भावान पयशां खबर सांगतो म्हाका वेटर्स मातशें हें जालें आनी ते प्लेट्स ना ते ग्लास ना तो पोर्ट इनकम्प्लीट तें कांयच तेका बरें खबर ना आनी तें देखून म्हणलें चोय बाबा तूं आहलो जाल्यार एशें कोन्न जावपा नाहलो म्हूण तेणें इतलें लायक केरू केलें ना आमगे फंक्शनाचें इतलें तेणें केलां बरें म्हाका सांग तो दीस देखून म्हाका व्हिडिओ घालपा देखून म्हाका सांग हें देखून हें जायना आसलोलें घालपाक बट म्हणल्यार आतां घाल्या कित्याक फोटोज आमगे फोटोग्राफी बेस्ट केली तेणें आमगे जो फोटोग्राफर आलो न्हू तो आमगेलो इवन ओके एक्चुअली न्ही हिंग एक हांव पयलीं पॉयंट उडयता तेंक न्ही फोटोज दाखोवपा जाय आसलेले बट फोटोज न्ही तेंक आनीक कंटेंट क्रिएट करपाक तें चिंतिल्लें लायक आतां आमी लोकांक सांगतलीं आमगे हें गेलें कितें कितें सांगतलीं
आनी मेन टार्गेट दवरल्या म्हाका कित्या युट्यूबर तो तुमकडे आयकला आसतलें युट्यूबर तो आनी आपूण तेगेले व्हिडिओ चोयता आनी कितें चोयता बट तूं म्हगे व्हिडिओ चोयता जाल्यार तूं म्हाका ऑर्डर दिवना बाय फर्स्ट ऑफ ऑल तूं म्हाका कॉन्टेक्ट केलो ना आनी पर्सनल तू तेका कांय वळखना हय तूं म्हाका कांय वळखना आनी तुवें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो ना बाय कळ्ळें न्ही ओके सो तुवें म्हगे कॉन्टेक्ट केलो दाखयताय न्ही तुगे 18तार आमकां फर्स्ट टायम तुगे नंबर मेळ्ळा ना Location लागून. लोकेशन ते 17 16 कितें आहलो ते 16 कितें आमी माटो घालपाक गेले ते दोस्त तेणें लोकेशन धाडलो ते म्हाका तें जाल्यार जेसिका फोन मारून धाडपा लायलोलें ओके कित्याक आमकां वचपा जाय आहलो न्ही आमी माटो घालपाक पयलीं गेलोले एक्चुली बाय तुवें ती ऑर्डर न्ही म्हाका दिलो ना तुवें ती म्हगे भावा दिलोली कळ्ळें न्ही तूं युट्यूबर म्हणटोय कोणाचें नांव न्ही खूंय कोणाकूय लायनाका वळखना हय. जाल्यार हें का उलोवप का पयलीं न्ही सारकें मुखार हिस्ट्री काड दिसता कितें उलयनाय ओके आनी ती ऑर्डर न्ही भावान घेयलोली तुमकां आतां म्हगे फ्रेंड्सां सांगता म्हगे सबस्क्रायबरा सांगता ती ऑर्डर म्हगेली भावान घेयल्ली आनी म्हाका भावान कितें सांगलोलें आनी भावा सांगलोलें चोय म्हगे सेकंड डे हांव भायर सरपा ना कित्याक हांव ऑलवेसली तूं मात म्हाका कोणूय काजार जाय सेकंड डे कोणूय भायर सरताय ना आनी म्हगे भावा सांगिल्लें चोय हांव म्हजे गोती पडपा ना कित्या पडपा ना तूं ऑर्डर घेता तूं कर हांव सामान जाय जाल्यार तुका रावलें तेन्ना हांवें मुवीन आमचो आनी हांवें कितें आनी भावा कितें सांगलां आख्खें म्हगे जाय जाल्यार सामान यूज कर सामान व्हर कितें व्हर जायतें व्हर पूण हांव वचपा ना भावा कितें म्हणपा लागलो ओके आपूण बरें कोता हांवें म्हणपाक लागलें बरो मागीर म्हणपा लागलो तो फकत तूं एक माटो गायन दी आमकां ओके पयले 4 दीस जाल्यार पयलो वच केन्ना वच टायम मेळटा दोन आनी माटो मातशें गायन दी उरलो मागीर आपूण कोता म्हणपा लागलो ओके सो बरें म्हळें आनी हांवें तो 4 दीस पयलो कितें वचून माटो गायला आनी कोणाक गेलो तो पास सांग तुमकां तुम ते ब्लॉगाचेर चोयताय थंय म्हगेलो हांव कितें म्हणटा चेपणे तोर म्हणटा हांव तो म्हगेलो चेपणे तोर म्हणटा तो गेला आनी म्हगे एकलो फ्रेंड गेला ओके आमी ना आनी स्वेलन म्हगे स्वेला गेला पोयट ट्रायब बेगरा जिकील चोय तो गेला आमी तिगांयनी वचोन न्ही तो माटो मारला ओके सो तो आमी तिगांयनी माटो मारला आमी आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार न्ही ना तुमकां सांगपा म्हळ्यार न्ही हांव जेन्ना तें म्हणटा ब्लॉगाचेर हांवें खूंय जाप दिल रूड खूंय ब्लॉगाचेर खूंय आसोन उलयता आनी मेळ्ळ्या खूंय हें उलयता हांव म्हगेल्या सबस्क्रायबरां कडेन इतलें विचार कसो दिता आतां म्हाका ऑलमोस्ट मोस्टली म्हळ्यार उणें म्हाका कितले 1000 तरी सबस्क्रायबर मेळ्ळे म्हाका थ्रू दीस आतां काजार जाल्यार आनी हेंचूय आसा तो म्हज्या बारार हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना आतां म्हाका तुमी सांगाय हांव खुदच्या सबस्क्रायबरां कडेन रुडली कोणा कडेन उलयलो मेळ्ळो जाल्यार तुमी म्हाका सांगाय आनी वयल्यार म्हाका इतले सबस्क्रायबर म्हाका फोन मारताय म्हजी खबर घेवपा मोको उलयताय जावं हेंचुको उलयताय सो तुमी पासून म्हाका कमेंटा सांगाय तुमकां केन्ना रुडली उलयलें जाल्यार ओके फर्स्ट थींग तुमी सांगपा म्हळ्यार हांव ते दीस तेंगे थिंग गेलो ती स्टोरी सांगता हांव तेंगे थिंग गेलां आनी हांवें ना ते दीस माटो घालपाक माटवाच दीस सांगता ओके माटो घालपाक गेलो ते दीस सांगता ते खंय हांवें जाप केलो ना म्हणून तो पॉयंट क्लियर करता हांव गेलो थिंगा ते गेली मामी सासमाई आनी कोण तो आहलोली भायर हांवें तेंका विचारलें खंयसान घालपाक म्हूण आनी ते म्हाका सांगलें हिंगसान घालपाक म्हूण आमी गेलो सो ओके आनी म्हाका तेणी सांगलें बाबा आमगे थिंग पयलीं होण काडलो हाय थंय थिंगा तूं घाल्या म्हणून लागोली ओके म्हळ्यार सो म्हाका हांवें म्हळ्यार म्हगे आनी मेसपा नाका सो थिंगा होण काडलो थिंगा होण काडलें आनी म्हगे माटो घालपाक लागलो तें भितर सांगलां हांवें अशें करून हांव तितून चोवपाक गेलो ना कित्याक हांव म्हजें काम करतालो आनी मागीर कितें जाता लायक दुसऱ्या थिंग गेलो म्हणटरी कोणाक चोयल म्हणटरी मागीर म्हणटाय आवय लोकां बायलां चोयता आनी कितें चोयता तेसो मागीर आनी हांव कोणाकूय तेसो चोवपाक वचना मागीर हांव म्हजें काम करता रावलो हें सा हांवें मातशें चोयलें तेका कित्याक कोण येयलो ऑफिस चोयतलो न्ही कोण हाका म्हणून सो हें आसा तोंड आसा हें केसो कोण येयलां चोयलां आनी गेलां तुका परत ओके एक जाप काडलो ना एक कांय काडलो ना ओके हांव कितें म्हणटा आतां तूं तर म्हाका कळकोता न्ही तूं तर म्हाका कळकोतालें व्हिडिओ चोयता आसता तुमी गेले ओके जाल्यार तुज्यान एक जाप करपा जाता न्ही न्हू तूं कळत ना ओके हांव कांय वळखनासलो तें सांगता डायरेक्ट सांगता हांवें तुगे केन्ना व्लॉग चोयल न्हय कित्याक आतां एनसून दाखयल्या म्हणून म्हाका पयर एक दीस एनसून दाखयलो म्हाका बट तितून हांवें तितून ओळखूं ना बट काल म्हाका एनसून व्लॉग दाखयलो गेलो भायर आसताच आतां गोंयांत तुमकां टायम ना काल एनसून दाखयलें तेन्ना कळ्ळें म्हाका तें म्हणून म्हाका पयर एनसून ब्लॉग दाखयलो बट हांवें तितून नोट केलो ना लायक अशें करून तितून घेवन बसना कित्याक दिसा हाडलें कितू जाणां मेळटा आनी कितू जाणां हें करता म्हाका खबर आसा सो हांव एक पाट मातशें वच मेळटा जाल्यार हांव कोणाक वळखना म्हगे भाशेन जाल्यार सांगता कोण म्हाका बरो भाशेन उलयताय न्ही तेंगे फेस तूं म्हाका खंय मेळ्ळो हांव खंय जाप करता तेसोलो भुरगो ओके ते दीस तेणें हांवें तर जाप केलो ना आनी हांव तर तुका वळखनासलो आतां तूं म्हाका सांगो तें वळखता जाल्यार तेणें म्हाका येवन जाप करपा जाय आसलो न्ही एक जाप केलो ना
ओके आनी मागीर सांगता हांवें जाप केलो ना रुडली उलयलां हांव तें म्हाका कांय उत्तर पासून उलयलो ना ओके आनी मागीर सेकेंड थींग म्हणटा तें मागीर न्ही तें हांव सांगता मागीर सांगलें ताणें ओके बॉर्डरीचें माटवा बॉर्डर आपूण खंय थिंग एक कोण एक्स्ट्रा हाडपा जाय तें सांगता हांव 4 दीस पयलो माटो घालपा येयलो 4 दीस ते दीस ना जाल्यार तुमच्यान सांगो जाता म्हाका कित्याक म्हाका फकत माटो सांगलोलें आनी कांय सांगूं ना आनी ती सायडीक बॉर्डर मारपाक सांगलोली ना न्ही माल ना कित्याक ती आतां मुखार सांगता तुमकां ओके ना एमी सांगपा जाय आसलो न्ही आनी ती भितर मारपा जाय म्हणून म्हगे भावाक खंय तें सांगूं ना तेंय सांगता तेमी तेकाय सांगूं ना खंय एमी कितें केलां लायक हें आहा चोय तेंगे थिंग न्ही गॅरेज आहा तुमचे कडेन चोयल आसता तुमकां तेगे ब्लॉगाचे विडियोचे चोयल आसतली तेंगे गॅरेज आहा ती हांव म्हगेले पड्ड येयलोले सायडी मारपा सो बॅकड्रॉपा सायडी पड्ड मारला तो चोयल आसता तुमी ते सायडी मारलें खबर केला थिंगसा थिंग तेंगे एक्चुली ओपनू आसलोलें कित्याक ती एपा ओपन वे जाताली आनी ए सायडीन आनी एक सायडीन दुर्गा सायडीन थिंग पड्ड मारपा वयलोलो तो वयलोलो तें कितें म्हणपा लागले आमी थिंगा मारताले ते म्हणपा लागले गॅरेजी पड्ड मारपा जाय म्हण थिंग म्हणट बरें दीस नाय हें नाय तें नाय मागीर म्हळें हांवें म्हळें पड्ड थिंगा मारपा हाडला ओके आनी म्हजे बारबो ते दिसूय तोच आहा चेपणे तोर आहा आनी कजन आहा म्हगेलो आनी म्हगे आनी एकलो फ्रेंड आहा हिंगाचोच ती पासून स्टोरी मागीर सांगता तुमकां ती स्टोरी न्ही बरो व्लॉग न्ही बरो व्हड जातालो ओके ते दीस न्ही ते म्हाका सांगिल्लें म्हाका म्हळ्यार म्हगे हांवें पयलीं तांकां धाडलोले भुरगे गेलो म्हगेले सो तांकां सांगिल्लें तें हिंग मारपा जाय पड्डो हिंग तें करपा जाय हिंग कित्याक एक्स्ट्रा कितें हाडलो ना हें कितें हाडलो ना ओके तुमकां सांगपा म्हळ्यार होच सामान हांवें म्हगेल्या घरा कडेन गायलो आसलोलें होच सामान हेंचूय थिंगा गायलो आसलोलें आनी हांवें म्हगे दिसतो सामान दवरलोलें थिंग कितू लागत तितलेंय सामान म्हगे घराको दवरलो आसलोलें ओके म्हाका खबर आसलोली म्हगे सामान खंयसा खंय पावता तें ओके सो हें म्हाका ते दीस तरी सांगपा जाय आसलो न्ही बाबा आपल्या गेले हिंगा गॅरेज हाको कुडको मारपा जाय म्हणून आतां माटो मारपाक गेलो ते दीस म्हाका कांय सांगलो ना मागीर आमी थिंग मारपा आहलो तो कुडको थिंग मारलो तेगे गॅरेज ती म्हणपा लागली हिंग मारनाका हिंग आसूं ओपन थिंग घालाय म्हण थिंग माराय म्हण तुमी आनी हांव मागीर थिंग कवर केलां ओके आनी ते मागीर सांगता आमकां हिंग आमगे इनकम्प्लीट आहा आतां खंयचें इनकम्प्लीट उरलें तें तुमी म्हाका सांगाय मागीर थर्ड सकयल कार्पेट दाखयता तें तुम कडेन न्ही तेगे हे ब्लॉग न्ही तेगे तें कमिजना ब्लॉग गायलो चोय त्या ब्लॉगाचेर गेल्यार कट्टोली थिंगा ग्रीन कार्पेट गायलो आहा बारीक नोट करें कार्पेट गायलो आहा चोय हांवें ब्लॉग चोयले ते कळ्ळें न्ही थिंग कार्पेट गायलो आहा आनी थिंग ती ग्रीन तें एक्चुली ग्रीन कार्पेट सांगलोली ती बिस्ती मॉस्किटो नेटाक मातायचो ती कार्पेट सांगलोली मागीर आमी थिंग तीच गायलोली मागीर ती कितें म्हणपा लागोली ना हांवें कितें म्हळें म्हगे हेणें आमी कार्पेट 2 सुबेज येयलोल्यो ओके थिंग मुखार एंट्रन्सा तेंगे बरें दिसना ते ग्रीन कार्पेटान ते बरें दिसनासलोल्यो ना ना हे सायडीन ती रेड कार्पेट अशी गायलो आहा तेंगे गेटीको मुखल्या ती थिंग ती न्ही बरी दिसनासलोली कित्याक तेंगे थिंग मातशें अशें करून हें आसा आसलोलें मागीर हांवें म्हळें आमगे एक कार्पेट एक्स्ट्रा आहा ती तुमी बाबा सोडय म्हण एक्स्ट्रा आहा ती रेड कित्याक आनी मातशें बरें दिसता म्हण आनी ती रेड कार्पेट मागीर तेंगे तें रेड कार्पेट गायली ती रेड कार्पेट गायली म्हणटकीर मागीर मातशें बरें जालें ओके मागीर थर्ड थिंग तो दाखयता फ्रिलाचें ओके फ्रिला पासून हांव स्टोरी सांगत तुमकां ओके राव अशी सुंदर सद्या त्यान फोन मारलो ना न्ही तो सोडपा ओके आतां एक्चुअली स्टोरी सांगता तुमकां आतां तेणें पयलो पॉयंट सांगता तेगे हांव तो सांगता फ्रील मारलो ना आनी कितें सांगलें वायट लुगोट सोड गायन सोडून इजी हें करून गेले तें कितें जाला हांव केलां आनी कितें तें आतां तुमकां हांव म्हगे सेकेंड डे आख्खी फूल स्टोरी सांगता ओके हो जालो एक पार्ट आनी माटवाचो आतां सांगिल्लो तो तेगे माटवात हांवें कितें पॉयंट हाड काडले न्ही तें सांगलें तुमकां हांवें आतां मुखली स्टोरी सांगता ओके आनी एक थिंग न्ही ओके हांव एक सांगपा विसरलो सो तेका लागून फर्स्ट तेजें हें कोता इफ सपोज तें म्हाका वळखतालें आनी तेका खबर आहा सगळें म्हगेलें जाल्यार न्ही एक न्ही मनीसपण आसता बाबा कोण देरां येताय चोय तेंका उदो विचारपाक बाबा कितें उदो जाय ताण लागल्या एक मनीसपण आसता हेंगे मनीसपण जाणाय तुमी आनी तीग जाय गेलोले आनी हांव तर फोट मारता आनी हांव तिगांक तेंका न्ही आतां हांव फोन मारून पासून विचारपाक शकता तुमकां जाय जाल्यार हांव खरें फोन मारता मायरो ना फोन मारगो कित्याक तो आहलो म्हज्या बारार त्या नळा उदो पिनिलाय एक उदकार तेंका वयचा नासतना ना बाबा आम ते वयल्यान आमी देपरां गेले ओके 11 12 1 पासून घाताय आमी ओत जावपा बरें तुम कडेन थिंग जनवरी ओत
वाचून जातो आमकां एक उदका हें चाललो ना आमकां सांग सुण्या भाशेन ट्रीट केलें सुण्या भाशेन आम तेरे न्ही खंय सुणें मेळ जाल्यार आमकां हांव जाल्यार म्हजे ते हांव आनी हेंचो खंय गेलो जाल्यार हेंचो जाल्यार सांगता म्हाका अरे आमकां टोलां कितें जालें तें सुण्या दी म्हण तेका दिया रे म्हण तें बाडूक अशें आहा तें कितको भोंत तें चोय मरे म्हण आनी आमकां सांग तें मनीस पडना म्हणून बाय पयलीं तुमगे मनीस पड चोय आम न्ही हांव म्हाका व्हिडियो करपा नाका आसलोलो कित्याक आनी म्हगे हेजें येयलां तेका लागोन तूं म्हाका टार्गेट दवरल्या तूं म्हाका कांय कॉन्टेक्ट केलो ना कांय केलो ना वयल्यान तूं म्हाका टार्गेट दवरताय नांव काणासतना तुम नांव काणासतो नांव काडना म्हणून कितें लोकांक कळपाना तुम कोणा टार्गेट दवरताय ती आं राव हो फोन काडना मुगो कामार आसतालो फोन लाग ना तेका वॉट्सॅपाचेर तुमकां हांव न्ही प्रूफ विथ प्रूफ दाखयता तुमकां कित्याक तुमी मागीर म्हणटलीं खरें ती हेसो मनीस मनशी न्ही कित्याक तेंगेली सबस्क्रायबर आहाय जायतीं सो ती म्हणटलीं अगेन मुगे हेजेर दिसता तो मागीर की ओके तो कामार आसता म्हाका कामार आसल्यार काट मुगो तेगे फाटीं फोन नेट बी ऑफ आहा तेगेलें ओके तो कोडे कामा गेलो आसतलो ओके एसो ते आमी आमकां केलां आनी वयल्यार सांगताय हांवें खंय तेंका सारकें हांवें खंय डिजपॉयंट केलें हांवें डिजपॉयंट केलें आमकां सुण्या भाशेन करून कळ्ळें न्ही येसो मनशां हांव फोट मारना आनी हांव ब्लॉग पासून हांसोन करता कित्याक न्ही एक सायडीन म्हाका दुखूय जालें आनी एक सायडीन म्हाका तेंगे ती कर्तूब न्ही सांगपाक हांसों येताय सारकें पयलीं सद्या तेम केलें ती आं आमगे एक सडी खबर आनी हांवें ते येन पासून हांवें हेंचो म्हाका सदांच जाता अरे तुगे आज काम बी केशें केलें माटो केसो जालो हांवें कितें केलो म्हाका सांगलें म्हाका काजार जायन सांगलें तें हय आनी ना खंय भायर सोड्यार बी हेंचो न्ही म्हाका विचारलेलें काम केशें काय म्हळ्यार हेंचो ना तुका सांगलें ना ते दसो आमकां खंय चाये आनी उदका पासून हें पासून दिवन ना मग ती म्हणचोय आम घारेल न्ही हेंचो म्हाका सदां येता आनी तेका घार येयलो म्हणटा तेका फोन मात न्ही आनी हेंचो मुगे सदांचे भाशेन फोन मारलो हेंचो हांव घारेल गो म्हण आतां तेका माटो घालून गेलो जाल म्हण येयलो म्हण आनी हेंचो म्हाका विचारलें अरे तुमच्या बी कितें पिलाई कितें घायलो तें मगे हेगे हेंचो म्हाका सदां येता एशें कोन्न तेम कितें घायलोलें वा कितें दिलोलें तुमी कितें खायलें भायर खायलां कित्याक हेंचो म्हाका म्हणलें तेम कितें घायल्लें रे म्हण हांवें हेंचो डायरेक्ट म्हणलें एक उदकाक घोंट पासून दिलो ना आनी तूं चाये विचारता काय म्हण हांवें डायरेक्ट हेंचो म्हणलोलें आनी तुमकां तर खरें फट दिसता आनी एक दीस मायरो रिंग येतलो न्ही आमगे ते शेपणे तो रिंग येतोले न्ही ते दिसा तुमकां ते डायरेक्ट विचारून तुमकां सांगता तेणें हांव केसो केलो आहा तें कळ्ळें हेसो ती मनशां आनी वयल्यान ब्लेमींग आमकां कोताय अवेर जावपाक दुसऱ्यांक आतां तुमकां म्हगेली सेकेंड डे स्टोरी सांगता म्हाका मातशें 2 मिनटां मातशें व्हिडिओ पॉज करता तूं म्हणटा कित्याक करता तेंय सांगता म्हगे स्टोरेज ना स्टोरेज म्हगे फूल जालो आहा म्हगे फकत 7 मिनट्स दाखयता तितून आतां 3 मिनट्स जाले सो मातशें म्हगे स्टोरेज फ्री करता आनी मागीर व्हिडिओ काडटा ओके सो ते आतां एक फोन मारला आं हॅलो अरे खंय आहा बिजी आहा अरे म्हाका एक सांगू आम तो हेका म्हगे एका काजरा दिसा तो एक माटो घालपाक गेलो चोय थिंग आम ते हय ती तुगे माय आनी कामां आहलो चोय थिंग आम तेम कितें कोण ट्रीट केलो रे अरे ट्रेनन कितें म्हणटा आमी थिंग हांगासान पासून पयल्या 10 मिनटां डेको रोकडो काडटा गांव ना ना तो न्ही बेको दिसांनी हांव माटो घालपाक गेलो ते दीस आमकां एक उदो तरी दिलो तेणें हांव ना उदो थिंग नळा पिवंक नाल्यार घेयन आयकिना जाय जाल्यार नळा पियाय ना जाल्यार घेने आनी ती आमकां तेन आमकां जाप तरी केल्ली तेगे ती सास मायांनी आहलो तिने तेगे तें आहलो तो तेन आमकां जाप तरी केल्ली ते दिसू तेम कोणी कांयच दिव आनी तेम कोणें जाप तरी केलो आमकां ना पयले दिसा कोणी जाप करना सेकंड दिसा पासून डेको घालता न्हू डेको काड ओके चल वयल्यान ती सांगता सेकेंड आतां 2 मिनटां डेको घायन रोखडी काण होताय गामू आनको सेकेंड डे तेंक म्हणून कित्याक ते मागीर स्टोरी सांगता तुमकां आनी कितें थंय ती आनी कितें सांगलो ते मुळा तेन आनी ना पयले ते येन सांग थिंग माटो घायल झाल म्हणटरी मागीर सांगता ती सायडीच्या फोंड बीन आहलो म्हण मारपा मेळनासलें न्हू गांव
आनी आम ते माटो घालपाक गेले तें सांगलोलें थिंग गॅरेजी बी पड्ड मारपा जाय म्हणून. काय सांगू ना मरे हांव वयलें चाललो मरे. आतां फोट मात जाल्यार तुम तेका व्हाय काय तें आमकां कांयच सांगलो ना न्ही रे ते दीस. ते काय ते सांगू ना वयल्या मागीर दुसऱ्या दिसा सांगलें मरे अशें म्हणून. ऐकलें ओके बरें तेका लागून कॉल केलो कित्याक ती चोयलें तेंगे व्हिडिओ चोयला आमचे व्हिडिओ काडले मी तेका लागून हय तेका लागून तुका कॉल केलो कळपाक कित्याक हांव व्हिडिओ काण घातले आतां कित्याक तेंकांय कळपा जाय न्ही लोकांकू लायक मागीर ऑडियो लोक म्हणटलो आम केसो काय म्हूण. अरे ते व्हिडिओ घालतो ते पळय 4-5 व्हिडिओ घालप. तें घायलें रे आतां तेका लागून तुका कॉल केला आनी हांव आतां व्हिडिओ शूट करता रे सद्याक आनी तुगेलें रिकॉर्डिंग घात रे हांव तुगे रिकॉर्डिंगा लागून तुका कॉल केल्लो. बरें बरें व्हिडिओ दाखय सेंड कर रे तांगे. ओके हांव मागीर लिंक शेअर करता तुका एन्सू करपा लायक अशें. आनी ते हेजे फोटो घालो ते हांव ना तें मागीर सांगता रे तुका तें मागीर सांगता चल. ओके न्ही म्हाका दिसत न्ही ती म्हाका कोण न्ही मेसेज घायल्या सो हांव ती मेसेज पयलीं कोण घायली ती चोयता. सो ओके आतां तुम कडेन हांव फोट मात दिसत जाल्यार म्हगे हेगे तरी रिकॉर्डिंग तुमी आयकलां आसतलें मायरना गेलें तुमी म्हणटली तें कांय सांगिल्लें काय म्हूण डायरेक्ट तें तेणें तेन्ना कॉल केला हांव हें कोता आनी सो तेन्ना बेगीन रिकॉर्डिंगाचेर दवरला आनी तेगे कॉल रिसीव केला आनी डायरेक्ट तुमकां उलयलो. ओके सो आतां येयली सेकेंड डे खबर. सो आतां हांव एक्चुली स्टोरी स्टार्ट करता आतां सारकी. सो आयकाय एक्चुली तुम म्हणटली कोणाकू नाका आपणाय बायली गो सेकेंड इयर घरांतलो भायर सोडलो लायक चूड पासून काडून ना तेका हाडाय अरे वचनाका तूं वचनाका तो म्हणपाक भुरगीं नाय आनी कित कोची ना पयलीं आखी स्टोरी सांगत न्ही हांव राव मुगे पळय भुरगीं नाय कित कोची हांवें कितलो हाडायलो तेका वचनाका तो येन एक कोराचेर दोन ना कितें चूड घालपाक कांकणां घालपाक लागला तांबडेली. ओके सो हांव न्ही आतां तुमकां सी सारकी एक्चुअली स्टोरी कितें ती सांगता. ओके सो ती ऑर्डर घेयली म्हगेली भावान आनी भावा सांगलोलें हांव तितून इजगोती पडपा ना कित्याक म्हगेलो सेकेंड डे आनी म्हगेलें काजार सो हांव ऑब्वियसली हांव पडपा ना. तो कितें म्हणपा लागलो आपूण भुरगें केलें. ओके सो तुवें भुरगें केलें मरे सो नो प्रॉब्लम सो तो कोतो न्ही आनी हांवें तेंगल्या भुरग्यांक सांगलोलें की थिंगा मातशें सायडीन मागीर पड्डे लावपा उरलाय ते पड्डे लाय आनी कितें पड्डे पयलीं कित्याक लावनाय कित्याक कोण सोणी बी घुसपा येवन मुत्ताय आनी कितें कोताय मागीर तें लावूं ना. ओके सो तेका लागून कित्याक पयलीं घायलो न्ही माटो सो तें भुरग्यांक सांगलें म्हणून हांवें तशें करून केलें. तें मातो न्ही सो टेंशन केसो तें आसतलें न्ही. सो कितें जालें वेडिंगा दिसा म्हगेल्या राती कोडे ते म्हगेले डेको मारले तेमी आनी म्हगे डेको मातसो मारपा तेचे आहलोले काजरा हॉलान तेम तो म्हगे डेको मारला हाडला म्हगे एक्चुली न्ही सारको पासून डेको काडलो ना वोद काडला वोद कितें केला हाडू रिक्षा बोरला हाडला रिक्षा तेशी दवरला आनी ते गेले. एक्चुली तेका मागीर राती कोडे तेगे तो घार पावस न्ही पयलो तेका रस्त्यार कितें फोन येयलो केगे केलो कोण एक्सपायर जालो वो तो घार कितें पावलो मुसता तेन्ना कितें एक्सपायर जालो हॉस्पिटलान आहलो कितें एक्सपायर जालो म्हाका सो म्हाका ती सारकी खबर ना. सो तेंगेलो एक फॅमिली आम कोणा कॉन्टेक्ट केलो चोय भुरग्यां कोर म्हणून तेगेलो फॅमिली मेंबर एक्सपायर जालो. सो ऑब्वियसली तेगेलो फॅमिली मेंबर एक्सपायर जालो म्हणटरी तो ऑब्वियसली येपाना न्ही आनी तेणें आमी कितें केलें आमकां न्ही फकत कॉलूय केलो ना कित्याक राती वगत न्ही तेणें आमकां मेसेज घायन दवरली की आपूण येवपाना ताणें रिजनूच सांगो ना रिजन सांगो ना तेणें इतलें सांगलें आपूण येपाना म्हणलें ते आनी दोग भुरगीं आसलोले. ओके सो आनी आमचे तेंगेले नंबर आसूं आनी त्या भुरग्यांनी आमगे गोरूय चोयलें कित्याक ते डायरेक्ट थिंग हॉलां येयलोले ते हॉला आसा थिंग गेले ते आमगे गोरूय खबर ना आनी आमचे तेंगेलो कॉन्टेक्ट ना. सो आमी हेजो सकाळीं कितें जालें एणें मेसेज घायली न्ही आपूण येपाना म्हणून सो आमी ते फोनार फोन मारताय फोनार फोनू काडना. सो फोन काडना म्हूण आमी कितें दिसलें कोडे मागीर येतोले आमी आतां आनी एन्सो बी मिसा गेलीं मिसा आसा वोसोन येयलीं तेर असो पासून कोण येयलो न्ही. मागीर बेश्टें म्हाका टेंशन जावपा लागलें कित्याक लोकां गेलें फंक्शन आहा आनी अशें करून कॅट करपा जायना न्ही आनी कांय येना कित्याक सगळें व्हरपा आहा सामान कित्याक म्हगेलें काजरा लागून हांवें सामान दवरलें कित्याक हांव ते दिसा सकाळीं थोडें सामान आहलोलें सो हांव सकाळीं वचोन दितो म्हूण. सो मॉर्निंग टायम वचोन हांव घातलो म्हगे सगळ्या सिस्टमाक कोतो तेंकां दिन धाडटलो 2 आनी एक ड्रायव्हर आहलो तो आनी दोग जाण ते काम करपाचें. सो त्या ड्रायव्हर हांव रिक्षा हाडून तेका 2 ट्रीप मारपा लायतलो आनी ते तेशें काम करता म्हणून मिगली तकली तेशें करून जाली आनी तेका सांगून दवरलें भावा बी. सो मागीर कोण न्ही इकरा जालीं आनी मिसा येयलो हांय आनी एन्सू म्हाका सांगता इकरा जालें न्ही 10:30 जालीं 10:30 सारकीं 10:30 जालीं
आनी हेंचो म्हाका बोवाळ मारता आपल्या कांकण घालपा आनी आमगे टेन्शनाचें कित्याक लोकां गेले फंक्शन आहा थिंगा लोकांय फंक्शन गेलो सो मिगली तकली जावपा लागली आनी हे भुरगे फोन काडनाय तोय फोन काडना खांय कोण ना खांय कोना सो मागीर हांवें कितें केलें म्हगेले फ्रेंड चिपणे तोर आनी म्हगेलो तो चेडो माशेना चेडो आहलो थंय कजन म्हगेलो कजन भाव कुठे नेयल्या ते एक्चुली रातीको लेट न्हिदलोले आनी तांकां सांगलेलें तुमकां हांव डिस्टर्ब करपा ना तुमकां सुसेग दिताय म्हूण कित्याक एक्चुली न्ही लास्ट म्हगे काजराको 7 दीस पयलीं सावन ते म्हजे बरोबर काम करून न्ही रातीको 3-4 ते न्हिदताले आनी आमकां सकाळीं 8 बी उठ्ठाले आमच्या गॅंनी एक कडेन न्हिदोन एक कडेन बारबो न्हिदोन बारबो उठ्ठाले सो आनी ते दिस ते म्हाका रातीको म्हणला ब्रो प्लीज आमकां सकाळीं बेगीन उठय नाका कित्याक तुगे सगळीं कामां दिसां जालीं आम हाल सुसेगाद न्हिदता आनी सुसेगाद उठ्ठो म्हूण आनी तांकां रातीको हांवें तांकां सांगलां तुमकां हांव हाल केसो डिस्टर्ब करना तुमकां जाय तितून न्हिदय तुमी रातीभर आनी दिसभर पासून न्हिदय बट दॅट डे मागीर अशें करून येयलो दीस अशें करून जालो लायक मिगली तकली फ्रीज जाली आनी कितें कोस तें कांय कळना लोकां गेलें फंक्शन म्हाका खबर आहा एक फंक्शन म्हळ्यार कितें तें सो मागीर हांवें तांकां उठयलें हांग कडेन हांवें म्हळें बाबा प्लीज उठय हांवें पळयलें तेंच्या बाबा प्लीज उठय अशें मुखें जालां प्लीज हेल्प कर म्हणून म्हाका आजी एक दीस ते मागीर नगोत केलें ना बेग बेग तशें उठोले तोंड बी धुयलें च्या पिनासो बाडे तांकां कितें सामान मेळटा तें हातीको मेळटा तें घायलें आनी तांकां पयलीं धाडलें असो हें तुमी कितें तरी करपाक लागय हांव हाटलें मागीर चोया म्हणून आतां येयलें जाल्यार तांकां धाड म्हूण आनी तुमी कितेंकूय तरी कोर आनी तें फंक्शन हें कोराय म्हूण आनी म्हाका एक सायडीन हेंचूय तापयता आपल्या कांकणां घालपा वर आनी एक सायडी तेंगे आनी उरलो सामान व्हरपा उरलो तें सायडीक काडटा एक सायडीक माय बोवाळ मात म्हाका आरे तें कितें कोता तुगे काजरा तूं काजार काबार सारकें जालो ना तूं कितें काम कोता आनी कितें कोता आपल्या खबर ना तुका कोण सांगलो तें आनी एक नाच कोणा जाय आनी कितें जाय कोण ती म्हाका तापयताय सगलीं आनी एक्चुली न्ही म्हाकाय बरें दिसलो ना कित्याक कोण सेकंड डे आपल्या गेल्यार तूं काम कोतलो आनी अशें करून काम कोता तुमी गा म्हणटो गा म्हूण ओके सो मागीर कितें जालें तेंक तो दोग जाण भुरगेलो आनी एक म्हगे फ्रेंड आपयलें रिक्षा चलोवपाक ते दीस पासून तुमकां सांगपा म्हळ्यार न्ही फ्रेंड म्हगेलो रिक्षा घेवन हांवें सांगलें मातशें उगत जाला सो मातशें पेटीत वच म्हूण आनी म्हगे रिक्षा उंच टॉल आहा आनी त्या म्हगे टॉल आसता न्ही आमगे चांदोर उंच हें शेड आसता धाकपा तें घाताय तें लोखणां आहलोलें आनी आमगे चांदर तेसो तें घायलो आहलें आमगे चांदर पोंदाच्या रिक्षा सोडना तेशी गोवन वचप पडटा सो हांवें म्हगे एक फ्रेंडा आपयलो तेणें तें आनी ताका आनी तें खबर ना म्हगे स्टॉल आहा कितें आहा तें तो दिसा फास्ट स्पीड गेलो चांदोच्यान एशी पोंदाच्यान सोडटो येस म्हूण थिंग वयली ढाक रिक्षा थिंग मारली वयसल्या टॉला मारली ओके सो तुमकां त्या टॉल जाल्या पासून कोडे हात कोडे काळोख जालो सो जाय जाल्यार तुमकां हाल्या ब्लॉगाचेर दाखयता तें टॉल बँड जालें आख्खें अशें करून आसत न्ही तें अशें करून तें एस जालो आहा आख्खें टॉल अशें करून आख्खें भितर गेलो आहा तुमकां जाय जाल्यार दाखयता एक ब्लॉगाचेर ओके तें मागीर वत केलो ना तेंचें टॉल वत काडलें थिंगा रस्त्या सायडीन उडयलें तें कोण वता जाल्यार व्हरों तें म्हाका फोन मारलो पयलो बाबा अमके भाशेन जालें म्हूण हांवें तांकां सांगलें तुमी टॉल थिंगा काडाय थिंग सायडीन उडोवं आनी तुमी वसाय आनी तांकां हांवें तीच तकली येयलोली आनी तें म्हज्या म्हाका फोन मातशें पयलो तें सांगिल्लें आपूण काण खंय उडयलें सायडीन थिंगा दवरलो आहा आनी हांव मुखार गेलो म्हूण हांवें म्हळ्यार तुमी बरें जालें बरें केलें तें सोड खबर कोण तें वता तें व्हरों म्हाका तें कोण गेलो ना तें म्हाका इम्पोर्टंट ना सो तुमी म्हाका इम्पोर्टंट आहा की तेंगेलें फंक्शन जालें एटलिस्ट तेंगेलें जाल्या पूर म्हूण कित्याक आमी पावनासतना गेलो जाल्यार सगळें इनकम्प्लीट जाता लायक कितें अशें करून एटलिस्ट जावं दिया म्हूण तेंगे फंक्शन मागीर कितें जाता तें मागीर कितें जाता तें मागीर चोवया म्हूण तो गेलो तें डेकोरेशन सामान बी तें घेवन गेलो आनी लास्ट एक ट्रीप उत्ताली हांवें तेंकां सांगलें तुमी थिंगा काम करपा रावाय हिंगा सेकेंड लोड हांव एकलो बुता आनी तुमकां धाडटा तो ड्रायव्हर येतो न्ही सो हांव बुताय आनी तुका धाडटा थिंगा मागीर येयले सो आनी टायम जालो येता म्हळ्यार आनी हिंगसा पयस तें ऑलमोस्ट सांग्यार पडत येता सो सावंडे म्हळ्यार थिंगा तें सांग्यारेच पडत येता मागीर तो येयलो ड्रायव्हर येयलो तो म्हणपा लागलो हांवें प्लीज तूं थिंग यो कित्याक तेंचे कडेन तें फास्ट जावपाना कित्याक म्हगे काम म्हाका खबर आनी एक्चुली तुमकां सांगपा म्हळ्यार न्ही म्हाका थिंगा तो डेको कितको आहलोलो आनी तें कितको आहलो तें म्हाका कांयच खबर ना सारकें म्हळ्यार ओके आनी हांव सामान भरता कदेल बी भरलीं सगळीं भरलें कदेल भरलीं आनी प्लेट्स कितें आहल्यो त्यो भरल्यो मागीर वगत येयलो आनी तो लोड सोडपाचो सेकेंड लोड तुमकां सांगपा म्हळ्यार त्या टायमार न्ही हेंच म्हाका कितलो तापयलो माय न्ही तापयलो वचपाक गरज ना हेंच रडलें माय म्हणटा बाबा वचनाका तुगे सेकेंड डे जालो ना भायर सरनाय तेशें करून आनी कितें जायना तेशें करून काम कोन्नाय आनी कितें कोन्नाय आगे माय म्हळें मुगे कितें जाता तें जावं म्हाका केर ना आसूं सोड खबर मुगे कितें हाडल्यार जाता तें हांव चोयन घेतलो आसूं आनी हांवें चोवपा सांगलें हांवें तूं भिनाका तूं गोट राव
कितें जावपा आहा तें देव जाणा, देव चयतलो कितें करपा आहा तें देव करतलो. हांव वयतां कित्याक हिंग लोकांगेलें फंक्शन जावपा जाय त्या प्रमाण आनी मुका ऑलरेडी टायम जाला. हांव काडला आनी तो म्हणपा लागलो तूं बस आपूण वता, आपूण चलयता तूं सायडीक फकत बस आनी यो म्हण आपल्या बरा. आनी एक पाट तुका जाल म्हणटकीर तुका आपूण पावय नाको जाय जाल्यार हांव परत वयता पूण प्लीज तूं यो म्हणून लागलो. हांवें म्हळें हेंचो म्हाका रोटोन सांगता की प्लीज आपल्या चूड घालून व्हरो जाय, वचनाका कित्याक आनी घरा कोण नाय म्हाका सपोर्टा. कित्याक ती आहलोली बाबूय ती बायलो आहलोली बट ती बाबू आहलो तेगेलो. सो सगळीं टायर्ड जाला आहलोली, सगळीं न्हिदोन आहलोली, सगळीं आपल्या आनी काम करतालीं. हय मागीर ती जॅसिक ते बायलूय थिंग वचपा आहलोली, मगे भयणीय थिंग गेलोली. बाबा आनी मायको दोन वयल्यान बारक्या बाब वर्सा पासून जावना बाबा हिंग सोण सगळीं आमी थिंग गेलीं. आनी हांव थिंग वचोन न्ही हांवें मोको जाता तेशें कोन्न एटलिस्ट तेंगे फंक्शन स्टार्ट जाता पयलीं तेंगेलो डेको कंप्लीट करून दिलो कितें कोन्न जावंक जाल्यार. आनी तुमचे कडेन तेंगे फोटोवाचें चोयलो आसत ती म्हणटा फाटल्यान जनेल दिसची पडटा. म्हाका खबर पासून ना तेमगे फाटल्यान तो बॅकड्रॉप कितको आहलो तो पासून खबर ना, फाटल्यान कितको आहलोले आनी तें म्हाका कांयच खबर ना, कितें सामान घायलो तेंय मातसो म्हाका खबर ना. आनी आमगेली मिस्टेक जाले हांव ना म्हणून तेंय मानून घेता आमी मिस्टेक जाले. मिस्टेक म्हळ्यार आमी गडबडीची हांवें बॅनर घायलो ना गाड्यांक. सो ना हांवें एक घायलो ना बट मिस्टेक जाली वयली ना न्ही. सो मिस्टेक आमगेली जाली न्ही ऑब्वियसली. सो बॅनर घालपाक आमकां एक उडक आसना, कित्याक उडक आसना म्हळ्यार आमी गडबड दिसताली आमगेली बी. सो आमकां फ्रीली सामान घालपाक मेळना. सो तो एक गडबड जाला, ती एक मिस्टेक आमगे मानून घेता. मिस्टेक आमगेली आहा ना न्ही. बट मागीर ते दीस कांय म्हणलें नाय तें आमकां थंय. ते दीस आमी तेंगे डेको करून दिला. मागीर फ्रिला खबर ओके. फ्रील मागीर कितें जालें आमचो तो डेको बलून आहलो थिंगा. सो बलून फुलोवपाक बी मातशें टायम वयता. आनी तेगे गोवान एक उतर म्हणलें थिंगा येयला 2 बलून फुलयला आनी गेलो म्हूण तूं म्हाका कांय येना ओके. बट हांव जाणा हांव कितें करून येयलो तो थिंगा. आमी कितू काळीज रोडून येयलो तो आनी म्हाका खबर आहा. हांव येयलो हांवें त्या भुरग्यान ते बलून थोडे फुलोवन दवरलो तें सेट केलें कितको मुगे भाशेन मारलें ती नांव बी लायलें आनी हाटल्यां एक लुगोट घायलें. कित्याक फाटल्यान सामकें बुरशें दिसतालें कित्याक तेंकां खबर आसूं ना आनी म्हाका कसो खबर ना तो डेको कितको आहलो तो. नाजाल्यार ते बरें आनी सामान घातलो भितर. सो तशी तेंगेलो तो बॅकड्रॉप रेडी करून दिलो. आनी मागीर फ्रीला खबर आहा म्हळ्यार टायम थिंगा जालीं 12 क्रॉस जालें आनी ती फंक्शन स्टार्ट करपाक रावताय. सो तेंगेलो लोकूय येवपा लागलो आनी हेंय येवपा लागलें आनी तीं म्हणपा लागलीं लायक सर्वीस माराय आनी कितें माराय हें कोराय. सो तीं आमकां रुटली उलोवपा लागलीं सारकीं. आनी मागीर कितें जालें हांवें तेंका म्हणलें आसूं तूं मान तें फ्रील मार नाकाय सोड तेशी घालें आतां सद्या कित्याक भुरगीं नाय आनी लोकूय येवपा लागलो आनी थिंग ओपन आहलोलें. हांवें म्हळें सोड खबर कितें जाता तें मागीर चोया. सो एटलिस्ट तुमी तेंगेलें फंक्शन स्टार्ट कोरय. आनी मागीर तें सर्वीस करपा लागलीं आनी तें म्हणटा चोय 3 जाण वेटर केलो म्हणून 3 जाण वेटर केलोले ओके. बट एक वेटर न्ही आम पासून वेटर न्ही भायल तेंकां सांगलोलें आमी कोण डेकोरेशन मारपा येयलो थंय तेच कॅटरींग कोत म्हणून लागले आपूण. सो तेका लागून वेटर करूं नाय. सो ते ऑन द स्पॉट हांव वेटर केलें. हांवें मिगेले चेपणे तोरां आनी मिगेले कजन भावा म्हणलें तुमी सर्वीस मारा हिंगा डायरेक्ट. सो तें रोप पासून येयलो ना तेंकां हिंगसा रोप मागीर फाटल्यान भाव बायल गेलो ती रोप घेवन गेल्ली. ती वचोन रोप घेवन गेली तेंकां. आनी प्लस मुगे भयण आनी भावा बायल सो 4 जाण जाले. तेम 4 जाणांक सर्वीस मारल्या. आनी तेम केलो कितले 3 जाण आनी तेम 3 जाण केलोले खरें. तेम पयलीं सांगलेलें 2 जाण वेटर म्हण बट ते 2 जाण वेटर पासून तेम काम कितको घेवन केलें तें सांगता. तेंगेलो कोण एकलो मनीस ना स्नॅक्स घायन दिवपा कितें सॉफ्ट ड्रिंक घायन दिवपा ते पासून तेंगे कोण ना. एक्चुली तुमकां खबर आसतली स्नॅक्स घालपाक दुसरे मनीस आसताय, सर्वीस मारपाक दुसरे मनीस आसताय, बारांक रोखोवपाक एकलो सर्वीस दुसरो मनीस आसता आनी सर्वीस एकलो मनीस आसता. बट तेंगेलें एकल्या मनशान तेंच रिफील करपाचें आनी सर्वूय मारपाची प्लेटी रिफील करपाचें ग्लासान सॉफ्ट ड्रिंक घालपाचें आनी ऑन दुसऱ्याकूय दिवपाचें ओके. सो तें एक खबर. आनी मागीर सेकेंड थिंग ग्लासा खबर सांगता तुमकां ओके. ती खबर जाली आनी वेटरां खबर तें वेटरां खबर तेमी अशें केलां लायक वेटरांकू फिलींग करून दीन स्नॅक्स बी तेमी घालपाचें आनी सर्वी तेमी मारपाचें, सॉफ्ट ड्रिंक तेमी रोखोवपाचें तेमी सर्व मारपाचें. असो केलें तेमी. जेवणूय तेमी काडपाचें तेमी रिफील करपाचें. तुमचे कडेन कोण कॅटरिंग घेताय तेम कडेन तुमकां खबर आसतली लायक घरा दिना तुम घरा कोरांनी तें सोडा गेलो मनीस उरो जाय न्ही थिंग घालपाक तें सोड खबर ओके. मागीर थर्ड थिंग म्हणटाय तें ओके ग्लासां आनी पेपर प्लेट म्हणटाय तें सांगता तुमकां. एक्चुली स्नॅक्सा प्लेट तेणें आमकां सांगूंक नाय. स्नॅक्सा प्लेट तेणें ऑन द स्पॉट सांगलें ओके. सो ऑन द स्पॉट सांगलें म्हणटरी
तेणें तेन्ना सांगलें ओ कितें म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका सांगलें तेणें पयलीं सांगूं नाय खंय सो ते ऑन द स्पॉट आनी ना 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 सॉरी तेणें सांगलो खंय स्नॅक्सा प्लेटो यूज एंड थ्रो चाड कित्याक त्रास म्हणून सो तेमी त्यो पेपर स्नॅक्सा प्लेट हाडल्यो ओके त्यो हाडल्यो त्यो हें केल्यो तो मागीर आपल्या नांव पिड्यार जालो म्हूण सगळें आमचे लटेन गायलें ग्लासां खबर सांगलो तुमी ग्लासां आमगे मिस्टेक आमी मानून घेताय ग्लासाची आमगे मिस्टेक हांव मानून घेता ना न्ही ग्लासां आमी सांगलेले ओके ग्लास कित्याक ग्लासां प्रॉब्लम सांगता ग्लास पासून न्ही आमगेले ग्लास सद्या आमी आनी खंय घायलेले ना आमी बियरा ग्लास दिन धाडलेले आनी सॉफ्ट ड्रिंका ग्लास आमी आनी कोणाक सांगलेले घाल म्हूण कित्याक सॉफ्ट ड्रिंका ग्लास आमगेले हिंग आसूं न्हय त्या भुरग्याकूच तो आनी एकलो तो भुरगें मेळचो तेगले तो ग्लास घातलो तेका ग्लास हाय सो ग्लास तेका सांगलेले घाल म्हूण ग्लास आनी सावंड पासून तेका सांगलो घाल म्हूण बट तेणें वखदार कॅट घायलें ग्लास वयनाय तेंय ना सावंडूय ना जालो ओके मागीर ऑन द स्पॉट हांवें सावंड दुसऱ्या सांगिल्लो म्हगेलो तितीव आहा तेको सावंड आहलो सो ऑन द स्पॉट हांवें तेका सांगिल्लें मातशें अमकी कडेन वचोन सावंड घाल तेणें वचोन तेच टायमार वचोन सावंड घायलो सो सावंडा एक प्रॉब्लम सॉल्व जालें मागीर ग्लासीस हांवें सो ते टायमार शॉर्ट टायमार ग्लासीस हांवें म्हाका अरेंज करपाक जालें ना तेंका सांगिल्लें तुमकां डायरेक्ट हेचे ग्लास हाडे की जाता तें मागीर चोया कित्याक ना जाल्यार आनी नांव हें जातलें नांव म्हळ्यार नांव न्ही लायक मागीर लोकां फंक्शन सॉफ्ट कितें आमी फंक्शन कोत्ताय सो तेका लागून तेश कोन्न केलें सो आमगेली स्टोरी अशी करून आहलोली लायक हें सगळें कोन्न न्ही सगळें रेडी कोन्न दोन हांव म्हगेलें सगळें सेटअप बी चोयलां सगळो रेडी कोन्न दवरलां आनी तेंगे स्टार्ट जावपा मागणी कितें कोत्ताय ती मागणी स्टार्ट केलें तेमी रोजार स्टार्ट केलें ओके ना ती न्ही अशें करून येता तोंड काळें केलां चोयता वयता येता कितें सांगता सर्व कोराय आनी कितें करून सांगप तें तिंगलो केला तेंगे स्नॅक्स दी सॉफ्ट ड्रिंक घालें तेंगे उदक दी अशें करून ती उलोवन ट्रीट करतालीं आमकां आनी सांगता आम तुका रुडली उलयलें आमी ओके कांय ना जावं देवा खबर आहा सगळें इफ सपोज हांव फोटो मारता आनी आज कितें उलयता तें देव चोयता आनी आयज ट्युजडे 7 चोयता ओके हांव न्ही फोटो मारपा न्ही हांव ती सांगपा आहा डायरेक्ट सांगून गेलो भुरगो आनी हांव भिवपाचो ना तुका तर न्ही आनी हेजे हेजे वयल्यान आनी विडियो काडूं जाय आनी काड तूं विडियो म्हाका प्रॉब्लम ना आनी तेजे आनी कितें विडियो काडूं तेजे वयल्यान पासून तुका आनी रिप्लाय दिवपाक एनी टायम रेडी आनी मागीर सांगता तुमकां तें रोजार स्टार्ट जालें ते दोना हांव भायर सोन येयलां ऑलमोस्ट म्हाका थिंगा जालें 1:30 कितें म्हाका थिंगा जालें ओके सगळें रेडी करता म्हळ्यार म्हाका 1 जालें आनी आतां म्हाका सांगाय एका हांव दोना पयलीं म्हगे बायलें हांव चड काडपाक घेवन गेलां त्या टायमार हितू हांव म्हगे घराकूच सोण वचोन तेगे फंक्शन हांवें मेन इम्पॉर्टंट दिन वचोन तेगे केसलें जाल्यार फंक्शन करपा स्टार्ट कोन्न दिन बोन उडयलें ना तेगे फंक्शन चालू कोन्न पासून लास्टाक नांव आम डिजपॉयंट केलां बट एक टायम आमकां विचारपा तरी जाय आसलेलें आमगे वोदां कितें प्रॉब्लम जालें तें आनी कितें जाता जाणटू जायत पाट अशी जाता ऑर लायक इव्हेंटा कोणागेली मिस्टेक जाली न्ही सगळ्या वाड्या सांगता क्या खबर जाता लायक आमी हें केलो ना तें केलो ना आनी एक फाटी न्ही कितें जाता लायक आमगे डेट आसा फाल्यां एक फंक्शन आहा तेंगे कोण फॅमिली मेंबर आज मेलो त्या दिसा तेंगे फंक्शन कॅन्सील जाता त्या दिसा आमकां कितू नुकसाण जाता तें न्ही आमकां खबर आसता आमकां कितू हें जाता तें आमी कोणा तेश कोन्न आमच्यान म्हणूंक जायना ना तुमी पयशे तुमी आमकां ऑर्डर दिलोली आमगे दीस बेकार गेलो आमगे आख्खे पयशे दिय आनी कितें दिय आमच्यान पासून म्हणून जाता बट आमी कितें घेता एक एटलिस्ट तुमी म्हणटलो आमी एडवान्स घेनाय काय म्हूण तेच तेगे एडवान्स पासून दिलो न्हय तेगे डायरेक्ट ते एडवान्स बी कांय दिवं न्हय खंय आनी कित्याक ते पयशां सगळें भावलयलो तें म्हाका कांयच खबर ना पयशां म्हाका कांयच खबर ना कितें गेयलें आनी कितें तें म्हाका खबर ना बट म्हाका आनी एक पयशां पासून खबर म्हाका मेळ्ळें ती सांगता हांव तुमकां ती सांगता हांव ओके आतां पयशां खबर सांगता तुमकां पयशां खबर म्हळ्यार ते मोकडे हाडले डायरेक्ट पयशे दिले हांव काडपाक गेलो थंय हांव न्ही दोन दिसान माटो काडपाक गेलो सेकेंड डे बी येवन सो हेजो सेकेंड डे गेलो मागीर येदूस येयलो मागीर 2 दिसान हांव माटो काडपाक गेलो 18, 19, 20 तारखेर माटो काडपाक गेलो तेजूच पासून ना ती जाप कोना म्हाका ना कांय उलयनाय तेगे माय आनी सारकी हें अशें करून उलयल्या बट सारकी रुडली उलयलें सगलीं आमकोडे बट आमी तशें कांय केलें ना लायक आमगे मिस्टेक जालो आसलोली आमकां खबर आसलोली आनी ते म्हाकोडे पयशे दिले आनी हांवें मिजलो नाय पासून हांवें ते पयशे बोल्सां घायले गारगेन येयला आनी तेको दिले
तेमको दिला हांवें म्हाका पासून दवरलें तेंको दिलें तुमगे तें दिलें तें तुम दवरे म्हणून तांकां म्हळ्यार लोक आनी कितें सांगता ते बाय बायले कडेन तेको दिलें आमगे बाबा बायले कित्याक तें तेंगे न्ही सो म्हाका खबर नासलो तेंगे कितें तें तेंक सोय दिया आनी मागीर म्हाका खबर मेळ्ळी आतां सांगत आपूण एक रुपये करूं ना आनी कांय हें केलें ना म्हणून ते न्हय हाफान कितें पयशे दिले खंय व्हडलें हें आम सांगताय तुमी हाफान पयशे दिले खंय म्हाका कांय खबर ना तुमगे कितलें डील जालो ती तुम पयशे सारको दिलो ना खबर मेळ्ळो म्हाका तुम खंय पयशे सारको दिलो न्हय सो तुम तें कितें सांगलो ना आतां ब्लॉगाचेर लायक तुम कितें सांत जायन गेली तेंय सांगाय ब्लॉगाचेर आपूण पयशे सारको दिले नाय तेंकां आमगे रागान सांगलें आतां म्हाका तितले दिले हय आनी ना व्हिडिओचेर उलयना न्ही म्हाका तितले पयशे दिले 1 रुपया म्हण केलो ना मागीर कितें जालें खंय गेले पयशे खंयच्या म्हण कोणी म्हण केले ओके हांव सगळे देव चोयता हांव आनी हेज्या मुखार आनी हांव कांयच म्हणा सो हांव आनी हेज्या मुखार आनी कांय उलयना आतां तुम म्हगे वदा स्टोरी हांवें तुमकां सारकी आहा ती सांगिल्ल्या ओके आनी हांव फोट मात जाल्यार वचून हांवें ते दिसांनी म्हणजे बोले रडलें की कित्याक केलें काय म्हणटा आपल्या आमगे इतू व्हडले दीस आमगे दीस सामको काजार जालें दुसरे दिसा तूं काम करपाक गेलो आपल्या बोगले रावपाचो आपल्या चोड तुवें कांय नाळ दोना कित्या पार काय म्हणून गेलो आमी घराकडचो फोन मारता तेच पुरके आमी घराकडे डेको मारपा आसले तेंच्यान सो वचोन डेको मारलो मागीर तेका आमी फोन मारीत रावले कित्याक आमगे सेकेंड डेयाचो डेको मारपा आसलेलो मागीर तो आमी तेका कांयच म्हणना भुरगे कित्याक सगळ्यांक समजूं जाय कित्याक एक तेगे एक्सपायर जालो म्हणून आमी आनी कितें म्हणून कांय करपा जायना ते हाल थोडी मर म्हणून जाता आमी ना सो इट्स सगळें खबर बट एश खंय स्टोरी जालोली बट हांवें रडलें म्हणजे बरें जायते तेतूस जायती जाल्ली स्टोरी बट हांवें आतां तुमकां सांगिल्लें तें फकत लायक तेम कितें उलयलें न्ही तेका लागून म्हाका उलोवपाक पडलां आतां म्हणटली तेणें म्हगे नांव घेयलो ना खरें बट तुमकां सगळें खबर आहा तो हांव म्हण कित्याक रिसंटली काजार हांव जालां तेगे डेट बी सांगिल्ले डेटीर हांव काजार जालां सेकेंड थिंग युट्यूबर हांव डेली ब्लॉग हांव घातां ओके आनी कमेंट सेक्शना कोणा रीड केलें जायत ना तेगे नांव डायरेक्ट सांगलो हांवें गॅस केला कितल्या जाणांनी मेन्शन केलो हांवें म्हगे नांव असो नाल्यार कमेंट पासून तेगे हेजे डायरेक्ट गॅस केलो इट्स मॉविन ही इज टॉकिंग अबाउट मॉविन इट्स मॉविन आनी सगळें गायलो आहा बट ती कमेंटाक रिप्लाय दिलो ना तेमी कित्याक तेंकां खबर आहा कितें घातली कमेंटाक रिप्लाय लोकांक कळ्ळो म्हूण कित्याक तेम सारकें हें मारलो आहा न्ही बट हांवें उडोवन बाबा बायले सांगलोलें तुम फोन मारता एक उलोय की ती कितें कोत्ती तें कित्याक लागून गायलो तो म्हगे नांव कित्याक येयलें तें कित्याक म्हगे कांय रोल आसूं ना तितून तुमकां कांय म्हाका ऑर्डर दिवं ना म्हगे नांवान उलोवपाक वयल्यान तूं उलयता तेगे भावा खंय कांय खबर ना कांय खबरूं ना जाण जाय स्टोरी ना ती पयलीं सारकी थंय इन्क्वायरी काडाय ना एक टायम कॉल कोन्न विचारें बाबा तुमगे तें कितें जालोलें आनी कित्याक लागून जाल्लें सो कोणाय मिस्टेक आनी कितें ती दिसतो न्ही कोणाय गेलें नांव पिड्यार करपाक मुखार सरना काय आनी हांव व्हिडिओ पासून घालपाक कारण म्हळ्यार न्ही सो तेगे तो व्हिडिओ चोयन म्हाका कोणें पांच मिनिमम आयच्या दिसा 5 फोन येयले म्हाका कित्याक आतां म्हगेले नेक्स्ट सिजनाक म्हाका पळय ऑर्डर आहलोल्यो न्ही ते म्हाका सगळ्यांक फोन मारले तेंच्यान पासून वळखिलो तेम फोन मान अरे बाबा तुमगे एमके भाशेन खबर चलत मरे युट्यूबाचेर कितें तुज्यान विश्वास दवरपाचो कितें आमी कॅन्सील कोताय म्हगे पयशे दिय आनी कितें दिय तेका लागून म्हाका उरलो स्टोरी म्हाका तुमच्या मुखार सांगूंक पडली सो हेज्या पयलीं जेन्ना हांवें म्हगे ऑर्डर केल्याय न्ही हांवें घेवन ऑर्डर केल्याय न्ही हांव घेता ऑर्डर ना न्ही हांवें घेवन ऑर्डर केल्याय न्ही आयज पासून कोणाय कंप्लेन आसपाना तुमकां जाय जाल्यार पयर पासून कोणें तुमकां चोय जाल्यार खबर ना लायक हांवें हेजे पासून हें गायलो आहा म्हगे वर्क दाखयता तुमकां राव सो स्टेटस घायलेलो चोय हांवें तें म्युजीक म्हाका न्ही कॉपीरायट पडटलें सो थंय हो स्टेटस घायलो हांवें हो ते म्हगे वर्क चोय आनी पळय तुमी युट्यूबाचेर पासून चोयलो आसतले फोटोज आनी तुवें पयर तो डेको पासून तुमी पयर चोयलो आसतलो हो हांवें केलोलो म्हज्या हातीन केलोलो आनी हांवें डिजायन केल्लो डेको सगळो आनी कसो आमी हांव मोवीन आतां मायर तुमगे एक्चुअली म्हाका तुमगे त्या डेको पासून म्हाका कांयच खबर आसना लायक तुमगे कितें कोण आहलोलो आनी कितें तो थंय आसा पासून हांवें कोण दिवपाक ट्राय केलो कित्याक फंक्शन बंद कितें जायत हेंच कोन्न फंक्शन वचपाक उरत म्हण ओके सो सोजमोता तुमकां हांव व्हिडिओ हांव कितें उलोवपाचो दिता कळ्ळो आसता म्हूण आनी आमगे वतान कितें मिस्टेक जालो त्यो हांवें सांगलें आमगेल्यो मिस्टेक आहलोल्यो ना आनी आमगे मिस्टेक आहलोल्यो
बट तरी हांव मानून घेता. बट तुमचो टार्गेट म्हाका केला कित्याक तो युट्यूबर आपूण की रुडली उलयलो, आपण ताका सपोर्ट आपूण सपोर्ट करतालो आनी कितें बायले सांगला म्हाका कांय खबर ना. ते वळखोना पळय सद्या, हांव ते वळखोना पळय सद्या. हांवें ती काल ते म्हाका व्हिडिओ दाखयलो म्हणून हांव ते आतां वळखो गेला लायक ती युट्यूबर आनी ती ही म्हण म्हाका खबर पासून ना पळय सद्या, कळ्ळें न्ही. सो ओके नो प्रॉब्लम. आनी कितें सांगपा जाय तुका? नेक्स्ट टाइम मातशें कोणाक हेंकूच पयलें न्ही धांवपाक चिंताय, प्लीज चिंताय. Okay. तेंगे फॅमिली आहा, तेंगे फॅमिली Okay, कितून चल. येता तो तें पयर कोण एक व्हिडिओ केला असतो तुमी तेगे बाड्यागे एक व्हिडिओ व्हायरल केला तो बुडबार मोन गेला लायक घरा पयलीं एक वरा भितर आपणाकूच एक वरा shoot भितर करता आपल्याक शूट केलो. सो न्ही हाटल्यान न्ही मातशें चिंतूंक जाय. हांवें एक्चुली तेसो हांव करपा ना, बट हांव व्हिडिओ कोता कित्याक दुसऱ्यांकूय कळपा. तेणें म्हणलें की- अवेर करता, आमी अवेर सो करता. आमी अवेर कोत्ताय. सो एसो मनशांक बगले तुमी कितको एसो सिट्युएशनाचेर आतां तुमी म्हाका सांगा. ओके इफ सपोज तुम कमेंट मारपा व्हडलो जाता, हांव म्हगेलो नंबर घाता हिंगा, डायरेक्ट नंबर घाता हिंगा, म्हाका कॉल कोराय आनी तुमी म्हाका सांगाय एसो सिट्युएशनाचेर तुमी कित कोतोली आनी लायक केश कोन्न हें ट्रीट कोतो ती. ओके तुमी म्हाका तर नाल्यार कमेंट मान सांगाय, ना जाल्यार हांव तुमकां म्हगे वॉट्सॅपार नंबर दिता. एनी टायम कॉल कोराय म्हाका, वॉयस मेसेज पासून घाल. वॉयस मेसेज पासून घायन दवराय. इफ सपोज हांव बिजी आसत कॉल तर काडना, वॉयस मेसेज घायन दवराय वो कितें घायन दवराय डायरेक्ट सांगाय म्हाका. नाल्यार कमेंटा सांगाय. कमेंटां घाल्यार लायक तेंकां कळोंक हय बरें. कमेंटा घायल ना अशें करून ओद्या कमेंट ओद्दी कितें कोताय लायक कमेंट मारपा ओद्या बरो दिसना न्ही. सो म्हाका अदर डायरेक्ट जाणा कडेन जायना. ओद्दत कोणाक जायना. सो तेका लागोन म्हाका कॉल कोन्न सांगाय नाल्यार कितें कोन्न सांगाय. सो एसो सिट्युएशनाचेर तुमी कितें कोतालो ती तुमगेलो काजराचो दीस सण इतू व्हड एशें कोन्न सेकेंड डे तूं व्हडलो दीस सण तुमी कामाक वयतलीं, तेगे फंक्शन बंद जालो परस तेंगे मुखार चलयतलीं कशे भाशेन कोतालोलीं वो कितें कोतालोलीं. सो तुमी म्हाका हेज्या मुखार आतां तुमी म्हाका कमेंटा सांगाय. ओके हेज्या मुखार आनी हांव कांय उलयना. आनी हेज्या मुखार तुमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार कमेंटा सांगाय. आनी हो ब्लॉग म्हाका हो व्हिडिओ म्हाका तेका लागून काण घाच पडलो की आनी तेंच्यान कॉल केल्यार आमी शिवर घातोली तूं. आनी त्या चड न्ही पॉयंट आउट म्हाका केला कित्याक जाण तूं लायक तेंको आतां म्हाका सुद्दां लायक आतां तुम कडेन चोयला आसतलें लायक म्हगे पयलीं तितू चॅनल ग्रो आसूं ना आतां आहा तितूलो. सो कोणूच तें खबर एक म्हणणी आहा थंय कोणूच चड चोयता दुसऱ्याक चोवपा जायना म्हूण चोय ही तेसो गती जावपा येयलो आहा. 5 मिनट उडीक आसलें तेका. म्हगे पॉयंट टच तुका तेरा सांगो जाय आसलो जाल्यार तुवें तो ब्लॉग व्हिडिओ घायलो आहा तुवें वयल्या कमिजनाचो वयल्यान ते तूं उलयला हाटल्यान थिंग तुज्यान उलोवन घालपा जातालो ब्लॉग सगळी स्टोरी तुवें ते दुसरो सांगो जातालें त्याच ब्लॉगाचेर 5 मिनट एक उडीक आसलो कित्याक कंटेंट ना कंटेंट कितें तरी घालूंक जाय न्ही डायरेक्ट फोटो दाखोवपा जाय न्ही. सो दिसता पयलीं तें सांगया आनी मागीर फोटो घालें बट न्ही तेश कोन्न एकल्याचेर न्ही तीर दोन नाका. आनी म्हगे हेजे म्हाका ब्लेम कोताय तूं म्हाका कॉन्टेक्ट करून तूं म्हाका उलयलें तरेची म्हाका दिलो म्हणपाक आय एम डिसअपॉयंट केलो म्हणूंक हांवें बाय आयज पासून कोणानी डिसअपॉयंट केलो नाय. आनी आयज पासून न्ही म्हाका कोण आटेर पासून खंय म्हाका कोण जाप करचो म्हगे सबस्क्रायबर जाप करचोय हो सांग तेंको विचारा कोणाक कितको उलयता रुडली उलयता कितको उलयता तो. हांव वचोन पयलीं बाय नाल्यार बाब म्हणून जाप करता नाजाल्यार फोट मात जाल्यार विचार कोणा कडेन. केन्ना घालतो कुम्याचो हांव ते कुमन्या तेणें 31 जानेवारी घायलोलो ते डेट आहा. दिसती पडचो नाका. ओके सो ते दीस तरी घाचारलो न्ही नाल्यार दुसरे दिसा तरी घाचारलो 31 तारखे तरी घाचारलो फेब्रुवारी 1 तारखेर 5 म्हयन्यान उडीक आसलो ती खबरेक कळ्ळें न्ही. सो तुमकांय कळपा लागून हांवें इतलो व्हडलो व्हिडिओ काडला. सो इन डिटेल सांगलें तुमकां. आनी इवन न्ही तुमकां सांगपा म्हळ्यार न्ही मागीर उलोवपा येवपा सोदताली हे व्हिडिओचेर हांवें ते म्हणत तूं आनी नाका आसूं हांव उलयतां ते सकाळ कितें हांव आयकता आमी उलयता तें आयकलें तें न्हितालें कितें जालें म्हणून. सो ती हांवें गेली त्या दिसा ती चाळोन आहा ती पासून ती पासून आपल्या तकलें हें घेवन आहा लायक आमचें नांव पिड्यार जाता म्हणून म्हजें नांव चड करून नांव एक्चुली उलयलें तूं बट तुगे वदां तुवें सांगिल्लें. सो आमगेलें वदां आमकां सांगपा जाय आसलें कित्याक दोनूय वदां सांगल्यार बरें. आनी हांव डायरेक्ट नांव काण सांगिलां कित्याक सगळ्यांनी लोकांनी गॅस केलो आहा तो हांव म्हूण आनी तो तेचो तेणें सांगत तेचो आख्खो युट्यूबर एकलो आहा हांव. सो कळ्ळें न्ही तूं नांव घेयना जाल्यार पासून फरक ना लोकांक कळपा तें कळ्ळें. नांव खबर ना जाल्यार वचून कमेंटां चोय नांव. हय नांव वच आनी चोय कमेंटा थिंग मारलो हांवें. आनी हो व्हिडिओ न्ही
हो व्हिडिओ हांव हिंगा काबार कोतां आनी हेज्या मुखार तुमकां आनी रिप्लाय जाय जाल्यार कमेंटां सांगाय म्हाका हेज्या मुखार बसून आनी जाय त्यो रिप्लाय दिवपा आहाय म्हाका तेका आनी तेणें आनी व्हिडिओ घायल जाल्यार हांवूय कसो भिवपाना हांवूय आनी व्हिडिओ घातलो सो लेट्स स्टार्ट दीस वॉर आनी मेरे कोणाकूय नाका आपणा घोवा मेरे कोणें अशें करून इतलें सकयल घायला आनी स्पेशली म्हाका ते कोणें सकयल घायला म्हाका राग येता आनी मगे सारको दुसरो फेस स्टार्ट जाता तुमी मागीर म्हणटली आयज हांव मातशें दुसरे भाशेन उलयना केन्ना इतलें उलयना एक्चुअली जालें रात एनसून तो व्हिडिओ चोयनाका जेल नाही बसून राहते आम रात दोगांय जेल नाही सांगपा म्हणल्यार दनपार सकाळ ब्लॉग एंड केला तेशी आम तो चोयत म्हणटर आम ब्लॉग तेशी एंड केलो आनी तुमकां हांवें म्हणलोच हांवें जेल एक्चुअली आमी जेवूं नाय आम हेंचें म्हणपा लागले न्हू जेल जाय सांगनाका तुमी जेल सांगपा लागले हांवें मागीर ते दिसी काले लायक कितें उपासनी ते मागीर कमेंट येता सो तेका लागून हांवें सांगलोलें बट जेन आसतना सकाळा पासून म्हाका कांय हापाकूय येना तकली जाता की जाता कोण ना आनी मागीर एक सायडीन माई मी सकाळ बॉल मारपा लागली कोण ती ते फोन मान दी ते आपल्या ते इंगे थिंग हो राखून हिचार म्हणून लागली सो तेका लागून हांवें ते म्हणलें तूं आनी ते कोणाका सो ते आमी ते व्हिडिओचेर उलयले मगे सो आमी व्हिडिओचेर उलयताय एक्चुअली आमी तेंगे थिंग वचपा आसलोली आमी तेंगे एक्चुअली वचपा आसलोली तेको घराक वचोन तेगे डायरेक्ट फेस टू फेस शूट करून घालपा आसलो आसूं सोड खबर तूं व्हिडिओचेर उलयलां हांव व्हिडिओचेर लायक ना आमी आपणा घराक सो तेका लागून सो तेंगे घराको बॉल जालो सो सद्या घरा लायक आसना आनी सो लेट्स बिगीन वीथ वॉर व्हिडिओ टू व्हिडिओ सो तेगे हेगे मिगे आतां हांव डायरेक्ट मेन्शन करपा ना तेका नांव बायचें नांव बी आसून सारकेंच कमेंटाचें निस्तीपणा जाल्यार सो हांव मेन्शन करपा ना तेका सो तुमकां कोणा वचोन तुमकां सोदपा जाय जाल्यार सोदाय तेंकां आनी तेंकां कोणा धाडपा जाल्यार धाडाय आनी तूं चोयत जाल्यार लेट्स स्टार्ट द वॉर आनी हेजे वयर तुमकां कितें कमेंट मारपा आहाय वो आनी व्हिडिओ काडपा आहाय काडाय घालाय आनी मुखार मागीर आनी कडेन रिप्लाय आमकां कांय फरक ना रामाय आमकां सबस्क्रायबर्स आहाय ती चोयताय लायक मिगे सबस्क्रायबर आहाय न्ही कोण म्हाका पयलीं सावन वळखताय ते सबस्क्रायबर खबर आसतले हांव कितको वयर सावन येयलो तो हांव दिसतो न्ही एक वर्सांनी वो 1.5 वर्सांनी हांव वयर सरलो ना हांव युट्यूबाचेर व्हिडिओ घालपा लागले आनी म्हाका 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां कोणा खबर ना तेंकां पासून आतां सांगता कोण न्यू सबस्क्रायबर आहा तेंकां मिगेलो ओल्ड चॅनल कोण आहलो चोयलो चोय न्ही तेंकां खबर आसतली म्हणजे पयलीं आनी एक चॅनल आहलो आनी त्या चॅनलाचेर हांव कोविडा टायमार सावन व्हिडिओ घातलो कोविडा टायमार हांवें कॉमेडी काडले हांवें फिल्म काडलां हांवें एक टोस्ट सॉंग पासून म्हणलो आहा म्हगे डॅडीके म्हगे पायगे हांवें टोस्ट सॉंग म्हणलो आहा आनी जायते मागीर क्वीट वचोन हांवें तेजे आनी व्हिडिओ शॉर्ट्स गायलो हाय आनी थिंगा व्लॉग गायलो हाय आनी फ्रांसा व्लॉग गायलो हाय जायत गायलो हाय सो हांव न्ही दिसता विसरलो ना तेंय सांगता तुमकां सो हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोता आनी समजता तुमकां व्हिडिओ कळ्ळो आसता म्हण कित्या वयर आनी कितें तो आनी जर तर तुमकां व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय आनी तेम चोयलें ना म्हणटा जाल्यार आनी कोण तेगे वळखी आहा जाल्यार मातशें तेका शेअर कराय सो मेळ्ळ्या आसतलें शेअर कराय म्हाका कितें फरक पडटा सो तेणें आमगे डायरेक्ट हें केलें मोठ कांय नासा केलें हांवें डायरेक्ट घायलें बिंदास दी लेट्स स्टार्ट कित्याक फोन मारतालो कित्याक डायरेक्ट उलोवपा म्हण बट ते फोन काडनाय न्ही सो आसूं सोडा बरो फोन काडना जाल्यार ती तेंगे न्ही चोया मागीर कितें जाता तें सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय मेळ्या आमी हाल्या ब्लॉगाचेर